दीस शुक्रार नोव्हेंबराची 22 तारीख 2024. पयलें वाचप उगडापण पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 10 ओळ 8 तावन 11 पर्यंत. तवळ हांवें सर्गींतावन आयकल्लो ताळो परत्यान म्हजे लागीं उलोवन म्हणालो, वोस दर्याचेर आनी भुमीचेर उबे रावून आसा त्या देवदूताच्या हातांत सोडून आशिल्लो कवळो घे. देखून हांवें देवदूता सरशीं वचून तो ल्हान कवळो म्हाका दी म्हूण विचारलें. ताणें म्हळें, धर, घे आनी खा. तुज्या पोटाक तो कोडू जातलो खरें, पूण तुज्या तोंडाक तो मोवा बरी रुचीक लागतलो. देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कवळो घेवन हांवें खेलो. म्हज्या तोंडाक तो मोवा बरी गोड मारलो, पूण हांवें खातच म्हजें पोट सगळें कुडू जालें. तेदवां म्हाका सांगलें, साबार परजां, देसां भासां आनी रायां विशांत तुवें परत्यान प्रवाद करी जाय. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 119, 14, 24, 72, 103, 111 आनी 131. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. सगळी संपत म्हाका मेळलेले परी म्हजें वोंट तुजी विधी वचनां वर्णीत आसात, कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष, त्योच म्हजे सलाहेदार. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतावन येतात ती नियमां म्हाका रुप्या आनी भांगारा प्रास चड मोलादीक. तोंडांत मोवा प्रास चड गोड रुचीक. तुज्या उतरांची गोडसाण म्हज्या काळजाक. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुजी खुशी म्हळ्यार म्हजें सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञांक आशेवन लालेवन आसता, उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 ओळ 45 तावन 48 पर्यंत. उपरांत जेजू देवाळा भितर सरलो. थंय व्यापार करून आशिल्ल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हणून पवित्र पुस्तकीं बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें भुयार केलां. तो दिसपट्टे देवाळांत शिकयतालो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नास करूंक सोदताले. कितें उपाय करचो म्हणून तांकां कळनासलें, कित्याक लोक सकट जीव सोडून ताची शिकवण आयकतालो. देवाचें उतर हें, वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मागण्याचें घर सोरांचें भुयार जाल्लें पळोवन जेजू वोगोसो रावलो ना. तो क्रियाळ जालो. ताची प्रतिक्रिया कितें म्हणल्यार आमी आयच्या वाचपांत पळयता. देवाळांत व्यापार करून आशिल्ल्यांक तो भायर धांवडायता आनी तें देवाळ शुद्ध करता. देवाळ मागण्याचें घर. ह्या मागण्याच्या घरा तुजें भक्तीपण कसलें. देवाचें हजरपण बघून देवाक भक्तीन मान बागयताय. देवाच्या घरा येताना माणसू गायेचें नेसाण न्हेसताय. देवाच्या घरांत तुजें नडतें कसलें. ह्या देवाच्या घरांत जेजूक आशिल्ली उर्बा तुका आसा. आयचे सुवार्तेंत 2 तरांचे लोक आमी पळयता. पयलें जेजूक नास करूंक पळोवचो लोक. दुसरें जीव सोडून जेजूची शिकवण आयकूनचो लोक.
तूं खंयच्या वर्गाचो. आमचे जिणेंत आमचो अनभोग जुवांवचे बरी. सुरवेर जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे शिकवणे प्रकार चलोवंक कोडू लागतलें. पूण दीस केल्ले बरी आमची उर्बा सडटली आनी कोडू आसलें सर्व गोड जावंक पावतलें.